संकल्प सभा म्हणजे सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण आणि 11 वर्सां आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रायम मिनिस्टराच्या सभेत आम्ही सगळ्यांनी पळयल्ली आसा आणि ही 11 वर्सां कशी आशिल्ली, सेवा कशी जाली, सुशासन कशें जालें आणि गरीब कल्याणाच्यो कितल्यो योजना जाल्यो हे सगळें सांगपाचो ह्या संकल्प सभेन हो एक प्रयत्न आशिल्लो आणि सगळ्या आमकां खबर आसा की ह्या 11 वर्सांत एक नवो भारत आमी पळयला, एक बदलता भारत हाचें चित्र आमी सगळ्या कडेन पळयत वतात। हालींच आमी पळयलें की पहलगामाक जेन्ना आमच्या 26 ट्युरिस्टांक गेल्या आमच्या भारतीयांक मारले तेन्ना आमकां सगळ्यांक राग आयलो। ते रागाचो परिणाम असो जालो की आज आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री आमी एक स्ट्रॉंग लिडरशीप कशी आसची आमी पळयतात। प्रिसिजन टार्गेटींग करून म्हणजे पाकिस्ताना भितर 9 तांचे टेररिस्ट कॅम्प्स तांच्यो एअर बेसीस आमी उद्ध्वस्त केल्यो आनी दाखोवन दिले की भारत हो नवो भारत आसा, हो पोरनो भारत ना, आमी दोनूय भारत पळयल्ले आसा आनी त्या खातीर नव्या भारता भितर कितें कितें गोश्टी जाल्या अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाल्या ज्यो आमी आज आमी कार्यकर्त्यां मुखार दवरता आनी हे आमचे कार्यकर्ते फुडें व्हरतले आनी आमी सगळ्या कडेन पळयता आज 33% रिजर्वेशन आसूं नाजाल्यार कोविडाच्या काळार सगळ्यांक 2 वॅक्सिनां दिवपाचे हे आसूं सगळे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री केल्ले आसा, एक धाडस दाखयल्लें आसा सगळ्या बाबतींत। आर्टिकल 370 काडटा आसतना पसून काश्मीराचे एक मोठे धाडस आनी त्या खातीरूच आज आमी पळयता की काश्मीरान एक बरें वातावरण, एक डेव्हलपमेंटाचें वातावरण आज सगळे कडेन पसरयल्लें आसा आनी बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी म्हणजे राम मंदिर जावं नाजाल्यार ते वक्फ बील जावं नाजाल्यार ट्रिपल तलाक जावं हे सगळे विशय जे 60-60 वर्सां उकून उरिल्ले हे आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री 11 वर्साच्या कार्यकर्तीन पुराय केल्ले आसा आनी ताच्या खातीरूच सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण हे आज आमी लोकां मुखार सगळ्यां मुखार दवरता। सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे 40 सभा जातल्यो आनी एक बरें वातावरण आज गोंया भितर उरता। आमचो आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर एक बरें काम करता, सगळ्या कडेन उदरगतीचें वातावरण आसा आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना आमी सगळ्यां पर्यंत पावता, सगळ्या समाजाच्या लोकांक घेवन वतात फुडें आनी बरें गोंय निर्माण करपाक, भारत निर्माण करपाक फुडें सरल्या हें पळयता आसतना खूब बरें दिसता। सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण म्हळ्यारच आमचे आदरणीय 11 वर्सां कंप्लीट जातात आनी जे 11 वर्सांच्या कालावधी भितर तेमी जे कितें निर्णय घेतले आनी जे कितें देशा खातीर जे केल्लें आसा हें उल्लेखनीय कार्य आसा आनी तेजे खातीर 11 म्हळ्यार हॅट्रीक करून 11 वर्सां आमचे आदरणीय पीएमाची आनी दुसरें आमचे गोंयचे सरकार तेजे हॅट्रीक जाल्लें आसा आनी जे स्पोर्ट पावलांनी म्हणटा डबल इंजीन सरकारान एकठांय जावन जी कार्य केलें आसा, जें काम केल्लें आसा हेजें थोड्याशा लोकांक परत दळणी म्हळ्यार याद करून दिवप हे कार्यक्रम एक कार्यक्रम जो हांगा बऱ्यापैकी म्हणजे एक बरें शानदार अशें आयोजन जालें राज्य सरकारच्या वांगड्यांनी बऱ्यापैकी आयोजन केलें आनी फक्त आमी लोकांक सगळें खबर आसाच की 11 वर्सां भितर आमच्या प्रायम मिनिस्टरान कितें केलां, कशे धाडशी निर्णय घेतले आसात, कशे पद्दतीन कार्य केलें वेगळी सांगपाची गरज ना। तरी देखून जे प्रमुख काही हे आसात तो सगळ्यांक खबर आसतलें की आर्टिकल 370 आसतलें, ट्रिपल तलाक आसतलें, अशें म्हणजे महिला सशक्तीकरण करपाचें काम आसतलें, जे आमचे आतंकवादी ज्या पद्दतीन आमचे हे करी ताचें प्रत्युत्तर दिवपाचें काम आसतलें किंवा सगळे चौफेर विकास जो आमकां दिश्टी पडटा हो जो आख्या खंयच भेदभाव करनासतना कमीच गोंयाचो जर विचार करीत जाल्यार 30-35 हजार कोटी जे सेंट्रल सकून आमकां निधी दिल्ले आसा जेणे करून हे सगळे आमकां चौफेर विकास दिश्टी पडटा। म्हळ्यार सर्वोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर अशें काम करपी जे आमचे आदरणीय मोदी सरकार जेणे कसलेंच कितें कोणी भारतीयाक फख्र जाता की परराष्ट्राक सुद्दां जे आमचे कांय भाव जेन्ना भायर कामां वयतात ते सुद्दां म्हणटात की थंय सुद्दां आदरणीय मोदीचें नांव घेवन म्हणजे भारत म्हळ्यार कितें हें उलयतात। पयलीं अशें नासलें ते आतां कामाच्या निमित्यान वयतात ते म्हणटात आमकां असो पयलीं इंडियन म्हणा आनी आपल्याक तुच्छ लेख पूण आतां ना ते भारतीय म्हणटात, इंडियन म्हणटा आनी आमकां एक मान सन्मान व्हडलो आसा। पूण जे आमचे आदरणीय मोदीचें अशेंच कार्य केल्लें आसा जे भारता भितर खंयच भारताक फाटीं दवरनासतना सगळे जे कितें जाय तें दिता आसतना भारताक उंचल्या पावड्याचेर वयर काडटा आसतना त्याच बरोबर देशाक बऱ्यापैकी आमचे भारत वयर काडून दवरले आसात आनी सगळी सुविधा कांयच उणी नासतना अशें आमकां दिल्ले आसा। हेच लोकांक सांगपा खातीर हे 11 वर्सां कंप्लीट जाली उपरांत अशे अनेक कार्यक्रम आसात ते सगळे आमी सांगपाचो प्रयत्न ताका लागून हो कार्यक्रम जाल्लो आनी सुंदर असो कार्यक्रम आयज आमी जाल्लो आसा। सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण हे 11 साल संकल्प से सिद्धी हो कार्यक्रम आयज आमी सगळे जण हांगा मनयतात। मोदी सरकाराची 11 वर्सां कशी गेली आणि ती कशी असली हे आम्ही सगळे जण जाणा
आयज सांगताना भरपूर खुशी जाता की ह्या सरकाराची प्रत्येक स्कीम ही सर्वांपर्यंत पावल्या। आम्ही अंत्योदय ह्या तत्वाच्या रावन हेच्या फुडें अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वांचेर आयज आमचे काम चल्लेले आसा। सांगताना बरें दिसता की भरपूरशे जे स्कीम्स आसा ते आयज लोकांपर्यंत पावता, लोक तेजो लाभ घेता आणि एक उपकारान थँक्यू ह्या सरकाराक म्हणटा। आमच्या सरकाराचे जे 4 खांबे आसा, युवा शक्ती, नारी शक्ती, गरीब कल्याण आणि हे सगळे खांबे आयज खंय तरी ह्या सरकारान घटमूट केला। आयज आमी 4 क्षेत्रांनी घट हा, ते युवा शक्ती जावं, नारी शक्ती जावं। जेन्ना आमी नारी शक्ती म्हणटा आमी पळोवंक शकता ह्या ऑपरेशनाक सिंदूर ऑपरेशनाक जी महिलाय असली, इन्चार्ज असली या ऑपरेशनाची, ती महिला असलेली। युवा शक्तीक जायते अशे स्कीम्स दिल्या, मुद्रा लोन्स आहा, जायते अशे लोन्स आहा जे आयज युवा शक्ती फुडें येवन ते लाभ घेतात। जेन्ना आमी गरीब कल्याणा बद्दल उलयता, आदल्या सरकारान खंय तरी गरीब कल्याणाक गरिबांचो फायदोच घेतलेलो आणि फक्त नारेबाजी केल्लेले आहा। गरिबी हटाव देश बचाव ह्यो फक्त नारोच त्यांनी फुडें हाडलेलो, पूण गरिबां खातीर केन्ना काम केल्लें ना। पूण आयज आमची डबल इंजिनची सरकार गरिबांपर्यंत पावता, गरिबांच्या सेवे खातीर पावता। आमी EWS हे सेक्शन म्हणटा, हे सेक्शना बद्दल आमी केन्ना आयकोंक नासले, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन, पूण आयज ह्या सरकारान हे हाडला आणि त्याच्या अंतर्गत भरपूरशे गरीब जे आहा ते ह्या स्किमीचे फायदो घेवन आपल्याक लाभ करून घेता। सांगपाक बरें दिसता BJP पार्टी आमची डबल इंजिनची सरकार प्रत्येक लोकांपुरती पावता। आयज गोंयानूच ना म्हणून त्या भशेन भाईन सांगले 35 कोटी ऑलरेडी आमकां पावले, 35,000 कोटी ऑलरेडी गोंयाक पावल्ले आसा आणि हेज्या फुडें पावतले। आमी रिसंटली पळोवंक शकता एक व्हडलो ऑब्झर्वेटरी टॉवर जो येता, नितीन गडकरीजीन तेजे उद्घाटन केल्लेले, हेजो लाभ आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक जातलो, बरो धंदो जातलो, बरें सुखी एक वातावरण जातलें। तशेंच हांव हेज्या फुडें सांगूंक सोदता, जेन्ना आमी SC ST कम्युनिटी उलयता, हेज्या आंबेडकर जो तेंचो एक आमचो सगळ्यांचो एक महान व्यक्ती आहा, जेका आमी परम पूजनीय मानता, हेजी आयज दाजीन खंय तरी तेजो एक पुतळो IOC जंक्शन हांगा प्रपोज केल्लो आहा। आमकां सांगपाक बरें दिसता की ज्या मनशा बद्दल उलोवपाक लोक फाटी आसलेले, आयज दाजी एक पावल फुडें वचून तेच्या बद्दल उलयता, लोकांपर्यंत पावता आणि तेजो एक स्टॅच्यू तो थंय हाडपाक प्रपोज करता आणि नक्कीच तो जातलो, हेजेर आमकां विश्वास आहा। आमकां हेजेरूय विश्वास आहा की आमची जी पार्टी आहा ती हेच्या फुडें आनी सक्षम जातली, प्रबल जातली आणि येणाऱ्या इलेक्शनाक भरपूर मतान येतली। शासन आणि गरीब कल्याण के साथ 11 वर्ष या कार्यक्रमाअंतर्गत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्ली आसात आणि खऱ्यांनी खूप बरें दिसता। संकल्प से सिद्धी हो कार्यक्रम जो वास्को वाठारांत घडून हाडलेलो आसा, एज अ प्रभारी म्हाका आयज खूप खुशी भोगता, इतल्या व्हडल्या संख्येन लोक आयिल्ले आसात आयज। आणि हे एकूच दाखवून दिता की 11 वर्सां पयलींचे भारत, 11 वर्सां पयलींचे गोंय, 11 वर्सां पयलींचे वास्को हे आता 11 वर्सांत कितले सुदारलेले आसा, कितली डेव्हलपमेंट जालेली आसा ह्याच्या वयल्यान कळून येता। लोक जातात जाय तितले हांगा हॉलान जायना इतले लोक आयज जालेले आसात, हेचे एकूच कारण आसा ते दाजी बाब ज्यांच्यांनी वास्को ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतली वर्सां जावना ती डेव्हलपमेंट केलेली आसा। जायत्या जाणांनी सांगलेले आसा कितें कितें केलें आसा, कितलेशे कोटी मोडून तेंच्यांनी वास्को भितर केबल अंडरग्राउंड केबलिंग हाडलेलें आसा, जे प्रत्येक आमकां नरकासूर जावं कसलेय फ्लड जावनी त्या टायमार आमकां त्रास जाताले, व्हडले व्हडले ट्रक येवपाक त्रास जाताले, पूण आयज एक बऱ्या पद्दतीन कितलेय कसलेय हायटीचे सामान येवनी पण ते आमकां केबलाचो त्रास जायना। त्याच पद्दतीन बस स्टँड येतले, बाकीचे तेंच्यांनी जायते सांगलेले आसा। तळे पळयला तुमी वास्को, ते इतली वर्सां कोणूच ते तळ्याकडे पळयनासलेलो, तेचेय डेव्हलपमेंट चालू झालेली आसा। सो असे जायते डेव्हलपमेंट वास्को वाठारा भितर दाजीबाईन केलेले आसा। त्याच पद्दतीन आमच्या देशा भितर आमचे भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी डेव्हलपमेंट केलेली आसा, जी आमकां सगळ्यांक परते 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 आमकां लोकांक सांगूंक जाय, कित्याक लोक आयज ऐकले फाल्यां विसरता, पण हे लोकांक परते परते आठवण करूंक जाय। म्हणून संकल्प से सिद्धी या कार्यक्रमा अंतर्गत आयज आमी सगळी एकठांय जाल्ली आणि एक बऱ्या प्रकारचे वातावरण या सभेन घडून आयिल्लेले आसात। आणि आयज आमकां मेन स्पीकर म्हणून आमच्या मदीं लाभलेले आमचे गोंयचे एक्स डेप्युटी आमचे CM बाब आमचे बाबू कवळेकर, जे सदांच आमचे दाजीबाईक सपोर्ट करता आणि सदांच एक डाऊन टू अर्थ मनीस म्हणून सदां आमच्या सगळ्या लोकां वांगडा वावरता आणि आपलेशे कशे दिसता। तेंच्यांनी आमच्या सगळ्या लोकां भितर एक आयज उर्बा हाडलेली आसा। त्यांच्या भाशणान जे कितें सांगलेलें आसा की 11 वर्सां पयलींचे देश, 11 वर्सांचे पयलींचे गोंय आणि आता कितलो फरक आसा।
त्याच पद्धतीन भारतीय जनता पार्टीन जशी बाकीची स्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट केलेली असा त्याच पद्धतीन प्रत्येक मनशाची कशी डेव्हलपमेंट जातली हे प्रत्येक स्कीम दिवन घराघरांनी स्किमी पावून प्रत्येक मनशाची डेव्हलपमेंट केलेली असा हे आयच्या या कार्यक्रमाच्या उपस्थितीवरून आमकां दिसून आयिल्लें आसा। तेका लागून सगळ्यांचे आभार आसा आणि खूप देव बरें करूं म्हणटा आणि भारतीय जनता पार्टीचे हो जो परिवार असा हो असंच वाढत वयतलो हे म्हाका आयज विश्वास बसलेलो आहा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।